हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार कारवार जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात तसेच कर्नाटक किनारपट्टीचेर रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आसा। तेका लागून जनजीवन आसा ते पूर्णपणे विस्कळीत झाले आसात। कारवार जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचेर येवपी कारवार, अंकोला, कुमुटा, वन्नावर, भटकळ या शहरात सर्वत्र आमकां पाणी दिसून येतात। अनेक ठिकाणी रस्ते आसात ते पाण्याखाली गेल्ले आसात। अनेक घराचेर तसेच रस्त्याचेर आमकां झाडां पडिल्ली दिसून येतात। तेका लागून वाहतुकी ठप्प जाल्ली आसात। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार या पावसाक लागून कारवार जिल्हा प्रशासनान ज्यो कारवारच्या किनारपट्टी भागातल्यो ज्यो शाळा, कॉलेज आणि अंगणवाडी आसात तांकां आयज सुट्टी दिल्ली आसात। दुसरे कडेन कारवार बंदराचेर ज्यो पारंपारीक मच्छीमारांनी आपल्यो बोटी नांगरून ठेविल्ल्यो त्यो बोटी पाण्यातल्यान व्हांवन गेल्याची माहिती आमकां उपलब्ध जाल्ली आसात। हो जो मुसळधार पाऊस आसा तो 14 जून पर्यंत सुरू जातलो। तेका लागून या 14 जून पर्यंत ह्या किनारी भागातल्या लोकांनी सतर्क रावचो असो इशारोही जिल्हा प्रशासनान दिल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.